सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ताचे पुनर्जिवंतपण. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारान जोडटल्यात. नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावापरास चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 60 जण आजून पर्यान जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्या बरे म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजाळकी सांगचें जाल्यार तांचे सक्तपरास चड मिनातेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकट परगट करता ते एकच आनी तुमी सतमानलाय तेंच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.